दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वावसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जानकी जीवन स्मरण जय जय राम महारुद्र हनुमान की जय 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 रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, नमस्कार सर्वांक. बरें दिसतात परत सूर जाले दास बोध म्हणून नाल तरी आम्ही सत्संगान तूच असत इतली दिवस सगळे जाण कारला आणि वचुलेली आम्ही वचुलेली गमत करून आयली. गमत म्हळ्यार थंय मेजवानीच आसता. मेजवानी म्हळ्यार नुसते स्वामीजी जिलेब वांटतात म्हण न्हय जाल्यार तांगेल मुखांतल्यान एक एक शब्द एक एक तांगेल दोळ्यांतल्यान जे वात्सल्य येत न्हय ती म्हजे खातीर तरी म्हाका ती मेजवानी दिसता आनी सगळ्यांकय तशी दिसता जाल्यार आतां परत आमी हांगा आयल्यान ती दासबोध आयकुनच्याक ताजी पयली 3 तारखेक सुमार जाण अवेलेबल ना आशिल्लीं म्हणून आमी थोडे हें घेतलें म्हळ्यार समर्थ तांगेल थोडक्यान तूं चरित्र मात्र न्हय साधक अवस्था तांगेल कशी आशिल्ली इत्या म्हळ्यार ही आमगेली एक साधक अवस्था
तावळ मस्त पण ताम काळकेलवार जाता. कल्ल कल्ल केल तर काही अशी यश येना, इतले वाईट प्रसंग येता ती कसलं करचें कळना, मार्ग सुचना. तसले वेळार एक नमुन्याचे बापरे कल जातल बामगेलें म्हण भंय दिसता. म्हळ्यार हेवें ना तेवें ना, ना अरत्र ना परत्र जायना म्हण. तसले वेळारी कल करका तरी समर्थांगेले करुणाष्टक म्हूण आसता ती आमी नंतर पेटयता ती, किंवा ई हाजेर आसता, ई बुक पेटयल्याने तांत आसत तें तांत सगळें आसत करुणाष्टक. आनी तांगेले जे बाकीचे जे हे आसत साधक अवस्थेन जी केलेली प्रार्थना आसत परमेश्वरा लेगीत, श्री राम तत्वा लेगीत, ती म्हळ्यार साद्यो सादे सिंपल लँग्वेजांत आसत. खंयचे भास ह्या नातिल्ल्यांक सुद्दां ती कळटा कोणें म्हणलें. आनी अशी दिसता की आमगे स्थितीचें वर्णन ते करता आसत. तशें जाता. थोडे जाणांक मिस जालें आसच्या पावस ताजी ऑडियो कॅसेट दिता आसत ती तुमी आयकया ती. आनी आतां मुखार वचा आमगे नेमी प्रमाणे 154 हो हें कलें मना श्लोकाचे आयचो श्लोक आसत. जाल्यार हांत तूं मस्त कलकलें म्हळ्यार अध्यात्म ज्ञानच दिल्या जाल्यार समर्थांगेल दृश्टीने बाकी समर्थांगेल जीवन कशें आशिल्लें. आज ही मंडळी आजकाल दिवस सांगा पळया, सकाळी व्हॉट्सॲप जर उघडलें एकच कळ्ळें तरी हॅपी विमेन्स डे, हॅपी विमेन्स डे. आज हॅपी विमेन्स डे. ते बाल हाने समर्थने नारायण म्हणेल तर सामचेरडाल नाव आशिल्लें नारायण समर्थांगेलें पूर्वाश्रमीचे. तावळी तांगेल बापूस बाप तांणी 8 वर्सांचो आसतना गेलो. तांकां मस्त अशी हें दिसली खंय हय ते अशी न्हिदला आनी सान आशिल्ली तेची 8 सान आशिल्लें. 5 वर्सांचेर मुंज केलेली पण तशें कले कळनाशिल्लें. कळटा म्हळ्यार कळनाशिल्लें, कळना म्हळ्यार नाना नमुन्याचे क्वेश्चन आशिल्ले तशी आनी निरागस क्वेश्चन आशिल्ले. तांणी लोकांक विचारलें हो मगल बापू सांग अशें कलें न्हिदला मगल पप्पा. तांणी सांगलें ना तो देवाल घार वचुलो. कल्याक देवाल घार वचुलो? देवान आपोवन व्हेलें ताका. इत्ते आपोवन व्हेलें तर तो देवाक मस्त आवडटा न्ही म्हणून ताका आपोवन व्हेलें. तावळी तांणी म्हळें तो आवडटा म्हळ्यार आमी आवडनातले, आमकां आपोवन व्हर न्ही म्हळ्यार आमी देवाक आवडनातले. असले सगळे प्रश्न ते बाल नारायणागेले आशिल्ले. आनी ते अशी प्रश्न आसत न्ही तींची हाजी शोधाची जननी आसता. मुमुक्षू तांकां ते हांकां अब्दुल कलाम तांकां एकाने विचारलेलें एकल्याने. ताणें क्वेश्चन विचारलें की हू वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट म्हूण इन द वर्ल्ड. तर तांणी उत्तर दिलें की अ चायल्ड, चेडू हो पयलो विज्ञान हें आसता सायंटिस्ट शास्त्रज्ञ आसता. इत्या म्हळ्यार मस्त जाण मस्त गोश्टी नित्य पळयतात तांकां मनान प्रश्न येना ती जाल्यार सान्न चेरडाक येतात. आतां ते हाजेर थावन झाडार थावन एप्पल मस्त पण कितले पण तोगूच पडटा ते वयर थोडेच वता. जाल्यार फक्त ते न्यूटनाक दिसलें तोगूच कल्या पडटा वयर कल्या वचना. आनी ताजे वेल्याने ते हाजे कल म्हणटा ती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण शक्तीच शोध लागला. तशी ते बाल नारायणान विचारलं वरी मगल मनात तशी प्रश्न येता की आज ही विमेन्स डे म्हणटात म्हळ्यार बाकीचे 364 दिवस विमेन्सांक कले हॅपीनेस करचे अधिकार ना हांवें. हॅपी विमेन्स डे फक्त एकूच दिवस वर्सांत न्हू. कल्याक तशी कल्याक हांगा श्री समर्थांगेल आमी चरित्र पळयल्यार आमकां कळटा तांणी त्या काळांत 400 वर्स पयले जेन्ना कोणे विधव बायलांनी आसल्यार तांणी भायर पोवन तोंड दाखोवने म्हणून आनी सन्न चलयांक लग्न मस्त एज आशिल्ले 25 वर्स पेक्षा डिस्टन्स आशिल्ले फरक आशिल्ले दारमनशाला लग्न करून दिताली. आनी मागीर ऐन उमेदीचे तरूण जाता त्यो चलयो त्या वेळार हे वताल पाप देवाल घारा देवाक आवडटा म्हणून. आनी कड्डेर तांचेर अशी प्रसंग येतालो
तांक तरुण न्ही बाल सुलभ तांकां एक हें आसता तरुण लोकांक शरिरात भूक आसता कले आपणाक कोणें बरें म्हण का आपणें गोमटे दिसता म्हळ्यार एक यवन सुलभ भावन आसता ती त्यो तांगेल मनांत उद्भव जावं न्ही म्हणून तांकां मात ते ल्हान करून दिग केस आशिल्ले पुरे केस कापून आनी तांकां हें करताली कले खंय तांणी वचूं नये म्हण आनी ते तांबडे हें माथ्या शर्गाची म्हणून तांणी घरांतूं बसचें घरगुती काम करचें पडचें ताजे पयलीं तांकां दुसरें कसलें हें नाशिल्लें जाल्यार समर्थ श्री समर्थ एक काळ अशें आयलो शिवाजी महाराज श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि संत तुकाराम हे तीन संत एक वेळेक थोड वर्साच्या फरकान जन्मा येयले आणि तांणी हे समाज सुधारणा करू सुरू केली ह्यो सगळे कर्मकांड बदल खातीर मात्र न्ही बायलांक मस्त अधिकार दिवंक खातीर आतां तूं मस्त जाणांगेल आर्ग्युमेंट्स केले आसता ती की न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हती मनुस्मृतीन सांगल्या म्हण एक तरी मनु हो सुद्दां दान मनुष्य आशिल्लो पण तांणी केन्नाय सांग न्ही न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हसी म्हळ्यार तिका केन्नाय स्वातंत्र्य दिवं न्ही म्हण न्ही पयलेची 3 ओळी आमी ध्यानान तूं घेना ती पयले 3 ओळीन तांणी सांगिल्लें की ही बायल मनुष्य किंवा स्त्री ही जी आसता चल्ली फेमिनाइन जेंडर तांगे ती इतली नाजूक तांगे भावन कोमल आसता ती जाल्यार ती शक्तीचो स्त्रोत आसता ती आणि ती मुखारी तांची मिती बरबरेची हे कारण ती जन्मा घालता वीरवृत्तीक ती जन्मा घालता हडड जे लोक जावन गेले कले म्हळ्यार बायलोची चल्या चेडवांकय बायलोच जन्मा घालता ती चल्या चेडवान दादलो जन्मा घालता ते आनी चलयांक मात्र बायल घालता तशें ना तेमी ती तांगेल रक्षण करका त्या दृश्टीने रक्षण कोण केन्ना करका तरी सान नासतना त्या चलयेगेल रक्षण आवस पासून करका तरुण जावन लग्न जावन वचना पडे बामणान तिगेल रक्षण करका आनी म्हानतारपणान तूं बामूण असले तर म्हानतार जाल्लेलो आसता तर तांगेल रक्षण चेडवांनी करका हें म्हणून सांगिल्लें आनी तेमी ती वाटेर घाल नये ह्या दृश्टीन तांणी सांगलें न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति कळ्ळें ती कशी वाटेर वाऱ्यार सोड नये म्हण जाल्यार आमी भलतेच अर्थ कळ्ळे आनी एक दिवस तेवेळी ते अमेरिकन आनी फॉरेनर्सान म्हणल्यार मात आमकां तें पडटा की कळ्ळें आज विमेन्स डे हॅपी विमेन्स डे आनी नंतर पडचें त्या शिवाय तांचे कळ्ळें पण ताचें खरें महत्व ओळखलें ते श्री समर्थांनी तांगेल काळांतूं तांणी वेणा स्वामी आनी अक्का स्वामी म्हूण 2 बायल आशिल्ल्यो ती वेणा स्वामी विधवा अगदी सान आसतना विधवा जालेली जाल्यार तिगेल माय मांव बरी आशिल्ली थोडक्यान हें सांगता हाजे आज विमेन्स डे आज म्हळ खातीर सांगता म्हळ्यार आमी सगळीं म्हणटा विमेन्स डे म्हणून जाल्यार आमीची धैर्यान राबका कांय भिव न्हय कोणाक ना जाल्यार मोव दिसली की कोपरान खणटा ती आत्ताच काळान सुद्दां तेमी ती धैर्य स्थैर्य आनी समाजाक स्थिरत येवंक जाल्यार बायल भक्कम आसता स्त्री भक्कम आसता नुसतें पुरुषांच्या यशा मागे एक स्त्री असते अशी न्ही यशा माग एकल्याक सगळे बाजूनी स्त्रीच आसता ती जन्मा घालता ती वाडयता ती संस्कार करता आणि कसले वायट दिवस आयले ती स्वता सुद्धा कामां वचून सगळे इन्कमान सुद्धा भर घालता म्हानतारपणान सुद्धा बामूण म्हानतार जाले ताका पळोवन शिवाय घर सुद्धा पळोवन घेता आणि आध्यात्मिक तिका स्वता प्रगती सुद्धा ती स्वता करता ह्या दृष्टीने त्या वेळा तांगेल काळात वेणा स्वामी म्हणून एक आशिल्ली पाप सान आसतना विधवा जाली जाल्यार माय मांव बरी आशिल्ली तांगेल घरा ती थंय राबयली आनी तिवे खुशीन राबली ती बरी आशिल्ली तर ती बरें करून पळयताली तिगल कले केस काडचे आनी असले कले जायनी त्या काळान सुद्दां कल्या म्हळ्यार ती सतत आध्यात्मिक कीर्तन बिर्तन आयकूनचे सगळं करताली आनी हीच काय ताजो मस्त नाद लागलो ती घरची काम सगळं करताली शिवाय त्या मात्र रांधा वाडा उश्टी काढा तशी न्हय तरी बरे आध्यात्मिक प्रगती जावंक म्हणून ती कल करताली तिने नाथ भागवत वाचूं घेतले एकनाथ भागवतान तूं भोव गमते हें दिलें अध्यात्म तर एक पंथा जय जय रघुवीर समर्थ मळके गोसावी तांगेल घरा बागलांत आयलो आनी ती भिक्ष दिवच्याक भायर वचूली तांणी म्हळें
तांकां मस्त डिफरन्स आशिल्ले. तर तांणी म्हळें पोरी तूं कले वाचतकी कल करता नुस्तें रांदप बिंदप करता. ना हांव वाचूं घेतल्या म्हाका मस्त वाचनाची आवड आहे. तर कसलें वाचता मा तूं म्हणून विचारलें. तर तिने सांगलें आपण एकनाथ भागवत वाचूं घेतल्या. तरी कळतं तुका म्हणून विचारलें. तर ती म्हणाली पुराय कळना म्हाका. मस्त कळना पुराय कळलें मस्त कळना थोडेशें कळटा. तरी मागीर कोणे पूण शिकयल्यार म्हाका कळटलें. तर तांणी सांगलें तुगेल कल्ले हें आसतात न्ही क्वेरीज प्रश्न तुगेल मनाक जे येतात न्ही त्या खातीर थोडे बरोवनच्याक शिकयली बापसूने. ते बरोवन दवरी थोडक्यात आनी आपण तुका सांगता हाजें उत्तर तुका मेळटली तुगेल गुरू येता न्हू. आनी ते वत रावलें. तर तिने फर्स्ट टायम पळयलें. ताजे नंतर तिणें कितले दिवस जाले तांकां पळयनाशिल्लें. मागीर तिका ओढ लागली तांगेली ते केन्ना येतले कळ्ळें म्हळ्यार ही इज द रायट पर्सन. तो बरोबर मनुष्य म्हाका शिकयतलो म्हाका ताजो अर्थ सांगतलो. तिने पुरे प्रश्न बरोवन दवरले. आनी नंतर ती कळलें की आपणाले सांगतू आपणाल कुळारा एक गोसाव्याल कीर्तन असं एक म्हयनो भरी म्हणून तांचे पयलें तांगेल गांवांत तुजी तुगेलें घर खंय आशिल्लें सासरचें घर. तर थंय एक देवळान ती वचूलेली तेन्ना तिका लक्षांत आयलें की थंय एक कीर्तन आसा म्हूण. आनी ती माय मावाल परवानगी घेवन थंय वचूली. वचून बसून पळयल्यार होच गोसावी. तावळे सगळ्या मुखार तांतले उलयतले तरी कशी. परत तिका वायट दिसलें. ती वचून पांय पडली. पण तिका दिसलें रे म्हाका विचारचेशिल्लें बरें गेलें म्हूण. त्यावेळी तांगेलें काम जालें की विरक्त न्ही समर्थ आशिल्ले ते. तर ते वता रावले. कड्डेर तिगेलें कानार आयलें की आपणा कुळारच्या गांवांत तांगेलें कीर्तन आसत एक म्हयनो भरी म्हणून. आनी तिन्ने भितची माय मावा विचारलें की मायेक विचारलें आपण कुळार वचून एक म्हयनो भर राबून येवया म्हूण म्हाका बेजार आयला. थंय कीर्तन आनी जातात थंय म्हाका आयकूंचें आशिल्लें. जाय द म्हणाली. तर ती वचून थंय कुळार वचूली. आनी सगळ्यांनी तिका स्वागत केलें. हावस बापसूनी कुळार मस्त दिसान आयल्या मस्त लाड केले. तर तिने म्हळें अशी म्हाका म्हळ्यार कीर्तन आयकूंचें आशिल्लें चल आमी सगळ्यांनी वचया म्हूण. वचूल्यार कळ्ळें तेगय जाणांक तांगें कीर्तन इतलें आवडलें तिका आनी तिगेलो हावस बापूक की तांणी तेगय जाणांनी समर्थ आल्याच्यान अनुग्रह घेतलो. अनुग्रह घेवन घार आयली. कीर्तन आयकलें. एक फंत हावस बापूस दोगय येतालो तीज वटू जाल्यार ती नेमान वताली. आनी एक फंत बापूस मात्र वतालो एक फंत हावस मात्र वताली. कडे तांकां साध्य जायनाले ही एकडेने वचूं सूर केलो. तर आजूबाजूच्या लोकांक त्या काळच ही विधव बायल मनुशी त्या गोसाव्याल कीर्तना येवन बसता म्हण तावळी ते श्री समर्थ म्हण तशी प्रसिद्ध जायली आशिल्ले की हे मस्त व्हड कीर्तन काडून आनी गोमटे सांगता जाल्यार सगळीं कीर्तन आयकूंच्या येना. म्हापशीच गॉसिपींग करूंक मस्त बॅक बेंचर्स कॉलेजांत मात्र आसना ती असले कीर्तनाच्यांत मंदिरांत सुद्दां आसतात. आनी सगळे दादले मात न्ही बायलो सुद्दां तांची चर्चा करतात. ही कशी म्हण. तर ती सम आयकूं येनाशिल्लें मस्त तांगेर हाडून म्हणून ती धैर्य करून चिके बेगी वचून मुखार वचून बसताली. ताका आनी भर आयलो. सुमार हें जायना पळय. शेवटी ताणें सांगलें आज आमगे शेवटचो दिवस खडे आमी मुखाल गांवांत वतली म्हूण. तावळे कीर्तन जायना पळय ती वचून पाप पांय पडली तांकां. पांय पडून म्हणाले कळ्ळें की अशी हें आनी आपणागेले मस्त प्रश्न आशिल्ले तुमी म्हणलेले न्ही म्हाका उत्तर दिवंका. तरी म्हाका कोणें ना ती म्हळ्यार बामूण नातिली मी ती आपण अशी हेशें विधव आशिल्ली मी ती म्हाका कल करची कळना जाल्यार हांव तुमगे सांगात आयल्यार जाय दवय. तुमी म्हाका अनुग्रह दिलाची म्हाका जपण दिला आनी हांव करतत जाल्यार म्हाका तुमगे शिश्य जावचें आसा. म्हजेर कृप करात म्हजेर आनी म्हाका घेवन वचत. म्हाका आत्मज्ञान कोरून घेवचें आसा. हांव तुमगे कीर्तनांत सगळें आयकल्या जाल्यार एकनाथ भागवतांतलें म्हगेलें कलकलें हें आसा ती समस्या आसा ती त्यो तुमी सोडोवन दिवंका ती. तरी पांय पडतना हगूर उलयतना तर समर्थांनी तिका सांगलें बाळा आत्तां ही योग्य वेळ न्हय. थोडे तुगेलें प्रारब्ध वरल्या तें भोगना पडय. कड्डेरी तशी वेळ आयल्यार आपण स्वता येवन तुका घेवन वता जाय तर म्हणाली. तिका मस्त दोळ्यांतल्यान गळगळ उदक येवंच्या लागलें तांचां वच्च्या मेळ्ळी म्हूण. हांग ह्या टार्गेट लोकांनी आयकल मग गांवच्या गांव गुंडशे आसता ती तांणी तिन्ने पावच पयलें वचून हावस बसूक तिगेलें कान भर न्हू ही असलें सगळें करता. ती एक दिवस तो तिका धांवन पळोवन व्हरतलो आनी ती ताका धांवन वतली मागीर तुमगे नांग कापतले.
म्हाका दिसता नाक ह्या एक अवयव कापून घेवचे खातीर आसता की म्हणून म्हाका तेंच कळना कल खातीर नाक कापचें म्हण हां कान कापचो म्हणा ती नाक कापचें म्हणटा तशी ते सांगलें तर तांणी ती तांचेर विश्वास दवरून तिने येवंच भितर तिका प्रश्नोत्तरात झडती कल करता तू कल चलयल्या अशी तशी तिने लक्ष दिलें ती नाम घेतच भितर वचून तिके खोली दिलेली थंय वचून जेवली बिवली आनी थंय वचून बसली नित्याक तिका पिवच्या दूध दितालें आवसू तर त्या दिवसू तांणी इतलें कान भरलें त्या दुधांत विष घालून तिका दिल्लें भितर व्हरून ती गोतना थंय व्हरून दवरलें आनी भायल्यान बागील बंद करून ताका खीळ घाली भायल्यान ती भायर येवचें जावं म्हणून उदकाक ग्लास मडके आशिल्ले तें सुद्दां काण भायर हाडून दवरलें ती उदक सुद्दां मेळना म्हणून असली नालायक चल्ली आमगेल्या घरान नाका म्हणून आनी तिन्न तें पाप निरागसपणे तें दूध घेतलें तिगल आंगाच इतलो द्राव जावच्या लागलो विष गेलें न्ही पोटांतून पाप तिका कसली बळबळ येवच्या लागली कल करता म्हूण कळना पोट दुखता बक्कू जलवार जाता आनी उज्जसो एक नमुन्याचे सगळे अंत अशी हें जातात म्हूण दिसता घस ताळ्याक शोश पडलो उद्दा पिवच्या उद्दा सोदू वचूले अरे उद्दा जागेर ना खंय उद्दा ना कसलं करता म्हूण कळनी मात गुंच्या लागून ती शेवटी कोसळच्या जाली तिन्न म्हळें हां हे सद्गुरू आत्ता पुणी तुम्ही म्हाका मगल एकच इच्छा आशिल्ली हो देह नश्वर असं म्हाका इतलें फक्त कळल्या जाल्यार मरची वेळार तुमगेलें दर्शन आनी तुमगेल्या चरणांचेर हांव मरका अशी मगल इच्छा आशिल्ली म्हणून ती तुमी पुरोवची नाटवे कशी कोण येया ती म्हण हां आनी ती थंय बेशुद्ध जावन पडली भितर थंय समर्थ श्री समर्थ थंय प्रगट जाले बागील बंद आशिल्ले जाल तर ते प्रगट जाले कल्या म्हळ्यार ते सिद्ध पुरुष आशिल्ले ते सिद्धी केन्नाय वापर नाशिल्ले जाल्यार असले वेळार सामाजीक सुधारणा करका म्हळ्यार तांणी ती वापरली आनी ते भितर आयले आनी तांणी तिका शक्तिपात करून तिका जागयलें उठयलें उठ बाळा कल जालें म्हूण आनी तिगल ते विष आनी कशें कोण उतरयलें तिका उद्दा बिदा दिलें तिलगड्यान तर भितर कोणागल दारल्यांगल आवाज येता म्हणून हांणी बागील उगड्यार श्री समर्थ स्वता आनी हांकां सुद्दां हांकांय तांणीच जप दिलेली न्ही तावळ तांकां शेळ उद्दाक पळवार जाली मातेली तांणी सारवासारी करूं सुरू केली न्ही अशें न्ही आमकां कले गोत नाशिल्लें सॉरी आमगेलें चुकलें हां सगळें जाण अशें म्हणटा ती हें करता ती त्यांनी तांकां भंय दिसलें आमी शेवटी ह्या समाजांत रावचें सो आनी आत्तां आमी आनी तशी करेच ना ती भोवबर करून पळयता ती तुमी कोणा पळयतलीं म्हणाल समर्थ तुमगेली ती चल्ली आशिल्ली पळय वेणा ती गेल्ली मोरून गेली ती तुम्ही मारून घाल तिका आय नाव यू फेस द म्युजीक आनी हांव ही जन्म आयल्या ती नवीन हांव तिका नवीन जन्म दिला तिका हांव घेवन वता आनी त्या घेवन वचून तिका प्रती एक शिकयली सज्जनगडार व्हरून किर्तनां विद्या शिकयली मात्र न्ही बाकीच सुद्दां घोड्यार बसून शिकयलें आनी ते दांडपट्ट म्हणटात तें हें करून हत्यार थोडी वापरचें शस्त्र वापरचें शिकयली आनी अध्यात्मिक आत्मज्ञान तिका कल्याण स्वाम्यांक कशें कोन्न दिली की तशी तिका बायल मनीस ती आनीक एकडे आक्का म्हणून थंय रांदप करताली सज्जनगडार तिकाय सगळे दोग जाणे भयण थंय राबच्या लागलं आनी नंतर त्या दोग जाणांक विंगड कडेन मठ स्थापन करून तांकां मठाधिपती केले हें खरें हॅप्पी विमेन्स डे साजरो करचो एवरी डे शूड बी अ हॅप्पी विमेन्स डे वाय ओनली वन डे नो इट इज अवर रायट एक पण तरी समर्थांक कोण की पांय पडचें आयलें तावळी एक गुरबीण आशिल्ली तिगेलो आवस घेवन आयली आशिर्वाद घेवच्या तरी तोंड सान कोण बशिल्ली हां मस्त वर्सांचेर चेडूं जाता म्हणून तरी खुशी आसता न्हय तांणी विचारलें तूं इतल्या दुख्खान तूं म्हण तर तिणें सांगलें कलें की आवसून सांगलें की हिका तिगल माय माव आनी बामणान सुद्दां सांगल्या तुका चल्ली जाल्यार तुका घरान घेना ती म्हण चल्ल जाल्यार मात्र तूं चेडा घेवन येवचें नाजाल्यार थंयच कुळाराच रावचें आमी पळयनात तुका अशी हांग समर्थांक इतलें वायट दिसलें तांणी त्या बामणाक आपोवन ताका फायर केलें मात न्ही ताका सांगलें तुका जन्म तुगेलो बापसून घाल की तुगेलो आवसून घाल्या म्हणून विचारलें हां तावळी तुमी असले नमुन्याचें हें करतात आनी त्या काळची विज्ञान इतलें हें म्हळ्यार आमकां दिसता आत्तांची शास्त्रज्ञान शोध लायले हें लायलें म्हणून जाल्यार समर्थां असले हे जे संत आशिल्ले न्ही ते व्हड शास्त्रज्ञच आशिल्ले ते ध्यानांत तांकां सगळें कळटा ध्यान केल्यार नुस्तें अध्यात्म न्ही
तर तांकां शास्त्रात सुद्दां कळटालें, विज्ञानात सुद्दां कळटालें. तर तांणी सांगलें की चल्ली जावचो चल्ल जावचो हें तुमच्याच दादल्यांचेर अवलंबून आसता. त्या पाप बायलेक दोश दिवचे ना म्हूण सांगलें. तुमकां नाका जाल्यार ती आमसांगात राबतली, कल मोडल्यातल्यान तुमी म्हूण भयंकर जोर करून पेटयलें. कड्डेरी ती हें जाली, म्हळ्यार तांकां पॅसिफाय जाली ती. आनी तिका ना ना आमी बरें करून पळयता ती म्हूण घेवन वचली. म्हळ्यार असले नमुने श्री समर्थ आशिल्ले. त्या बायलांक इतले सपोर्ट करताले की ती शक्ती आसा, स्त्री शक्ती. स्त्री शक्ती चेडवांक जन्म दिता, तांकां वाडयता. आनी मध्ये ते लडकी बचाव अशी सगळें म्हण न्हू इतले हे जाले, लडकी बचाव सांगता लागले, नाल्यार पोट्टान तूं मान घालताले. अशें करून आत्ता काळांत सुद्दां चल्लेची जास्ती जाल्या ती. मागशी चलये खातीर बामण सोद वतालीं, आतां चल्ल्यां खातीर बायल सोदची वेळ आयल्या. मेळनात तांकां बायलो, लग्न जायनासतना पडटा ती. जाल्यार तांकां अजुनूय अक्कल येना. आनी उपकार केले वरी ती म्हणटा ती हॅपी विमेन्स डे म्हूण. तर म्हाका खरें त्या गोश्टी शरम दिसता की एवरी डे शूड बी अ हॅपी विमेन्स डे. आनी वी ऑल ऑफ अस स्त्रीन हॅपी जाल्यार सगळो समाज हॅपी जातलो. त्यामुळे ती समाज घडयता संस्कृत हें करून. तशी त्या म्हाका हें सांगचें आशिल्लें की समर्थान कितलें काय केल्लें म्हूण. म्हळ्यार ते समाज सुदारक आशिल्ले. संत तुकारामय तशीची. आनी हे तेवेय कोणा नरबळी दिलो, हें दिलो. एक दिवस खंयची नरबळी दितना ते तांगे मात्ते धरून घेवन रावले, आपणा मात्ते कापा तुमी आनी घालात तुमगेले यज्ञान तुमी. तर बायलेक कळची भितर ती इतली चवताळली न्ही, मेल्या नको नाही ती. आनी तुमी तुमगेल्या चेडवांक बयसा ती मगल बामणा कडल्यान मारता ती म्हण धांवन वचून पुऱ्या जाण. म्हळ्यार ही स्त्री शक्ती. तिका सगळे लोक ती तोंडाळी म्हणटाली, जाल्यार कसली शक्ती आशिल्ली. इतले गरिबीन तीन संसार कोण दाखयल मात्र न्ही, ताका अध्यात्म करच्याक, ताका आत्मज्ञान मेळोवच्याक बेस जावन नीव की ईट म्हणटात न्ही तशी जाली ती पाप. संत तुकारामान सांगल्या की आपणाक आत्मज्ञान जाल्लें ते तिगलमीत जाल्लें. थोडे लोक अशी ओणवी राबता ती आनी तांगेल फाटीर चोड न्हू हे दादले वयर पावले सुमार जाण. तावळ ते स्त्रीची शक्ती केन्नाय कमी लेखची ना. आनी एवरी डे शूड बी हॅपी विमेन्स डे. ते हांव सगळ्यांक विश करता की हॅपी विमेन्स डे म्हूण. आनी आतां मनोबोधाचे पळय आमी हें चुटक भितर सांगता, इत्या म्हळ्यार वेळ वता. महावाक्य तत्वादिके पंचीकरणे खुणे पाविजे संत संगे विवरणे द्वितीयेसी संकेत चोदा विजेतो तया सांडुनी चंद्रमा भाविजेतो. म्हणकले तर महावाक्यम तत्वांची विचार पंचीकरण असं सगळे संतांगे तोंडांतून विवरण ऐकल्यारी शाखाचंद्र न्याय म्हणतात. म्हळ्यार कल्लें गो तसं शाश्वत ब्रह्म कल्लें म्हूण थोडी पूण आयडिया येता हे महावाक्य वगैरे ऐकल्यारी. आतां महावाक्य खंयची वाक्य तरी अहम ब्रह्मास्मी, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मी, तत्वम असी त्यातूंचेस, अयम आत्मा ब्रह्म, हो आत्म म्हळ्यारच ब्रह्म. हें सगळें कल्लेस ही हाजी महावाक्य. पण ती महावाक्य नुसते गोपून आत्मज्ञान जायना. तर त्या महावाक्यांत अर्थ कळका जाल्यारी सद्गुरूंक शरण वचल्यारी ती शाखाचंद्र न्याय म्हणटात ताका. म्हळ्यार कल्लें शाखाचंद्र न्याय म्हळ्यार आतां मागशें एक पद आशिल्लें, निंबोणीच्या झाडा खाली चंद्र झोपला ग बाई म्हूण सांज चेडवांक लोरी. आनी तो पळय चांदो मामा म्हूण दाखोवन खावयताले. तावळी कोणाक जर चंद्र द्वितीय चंद्र म्हळ्यार सान कोर आसता, फक्कने दिसना. तावळी ते लोक बाकीचे तांकां म्हळ्यार कोणाक गोत आसता न्ही, तांणी पळयल्लें आसता. अगदी सान्न चेडवांकण शिकयतना ते पळय थंय तें झाड आसा पळय, थंय बरोबर ती फांदी दिसता पळय, तांचे वयर पळय अशें सांगतात. थंय त्या फांदीच थंय वयर पळय, ती न्ही ती दुसरी थंय पळय. आनी बरोबर थंय वयर नजर घाली, थंय ते अशी एक कोर दिसता पळय, ती तो चंद्रू म्हूण. चंद्र दिसलो 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 म्हणटात. शुक्र तारा पळोवच्याक. तशी ते मृग नक्षत्र खंय त्या पळोवच्याक गच्ची रचून पळोवच्या लागता ती.
ते चंद्र हा जे मृग नक्षत्र नक्षत्र खंयची तुमची मोजूक आता ते पळय सरी आमकां हांग पळय थंय पळय म्हूण सांगका लागता जाणकारांक जाल्यार एक पण ते मृग नक्षत्र दिसले किंवा एक पण तो चंद्र दिसलो की इतली खुशी जाता कड्डेरी त्या झाडाचे आनी कले काम करना तशी हांगा तांणी सांगल्या हे सगळे पंचीकरण म्हणतात न्ही पंचीकरण म्हळ्यार कलें पंचतत्वांचे हे सगळे ते खंयची पंचतत्व म्हळ्यार कलें मूळ तत्व सूक्ष्म देहाची 25 अंतःकरण पंचक अंतःकरण मन बुद्धी चित्त अहंकार प्राणपंचक आम्ही नित्य व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा सगळं म्हणतात ते व्यान समान उदान अपान प्राण हे प्राणपंचक तशी ज्ञानेंद्रिय खंयचे कान स्किन त्वचा डोळे जीभ आणि नाक तशी कर्मेंद्रिय कलकले अगेन वाणी आमगेली कर्मेंद्रिय जीभ ही दोन्ही ज्ञानेंद्रिय आस आणि कर्मेंद्रिय आस तशी हात पाय आमगेल हाजे कले जननेंद्रिय नंतर तगूच इंद्रिय आमगेले मलमूत्र जावची इंद्रिय ती सगळी ते कर्मेंद्रिय तशी विषय पंचक 5 आसत शब्द स्पर्श रूप रस गंध ही सगळी तत्व तशी स्थूल देहात सुद्धा आसत मस्त आसत आकाश तत्व म्हणाले आकाश वायू तेज आग पृथ्वी हे सगळे आणि त्यान काम क्रोध शोक मोह मद चळण वळण हे सगळं ही सगळी तत्व ही सगळी पंचीकरण केली शिकली तत्व केली महावाक्य ताजो अभ्यास केलो बैसून कोण ते मागशी बटू शिकच्याक शेंडी असताल तांकां ते शेंडी हाक बांदून दवरताले न्हीद आयली की बागला बांदून दवरताले खंयची तरी चिळक्याक अशी जाली की ताळ्ळेल वार जात न्ही म्हळ्यार न्हीद वता म्हणून शिवाय ताका अनुभव मेळना तरी ते कल खातीर ते खुणे पाविजे आनी तूं खूण आसता पण ती खूण तीच धोन तें आत्मज्ञान न्हय जशी ते झाड पळय म्हळ्यार तें चंद्र न्हय एक पण चंद्र पळयना पडे चंद्र कोण दाखयता संतांग संगतीन तूं विवरण करता संत आणि तो घडयता साधकाक तरी द्वितीयेची संकेत जो दावी जेतो तया सांडुनी चंद्रमा भावी जेतो संकेत म्हूण तो जे दाखयता ही पंचीकरण तत्व हें तें सोडून प्रत्यक्ष अनुभव येना पडे चंद्रमा पळयना पड जो आनंद जाता तो आत्मज्ञान जायना पड आमकां कितलो आनंद जाता आसतलो म्हणून तशी कराती त्यांनी ती मुख्य म्हणकलें सद्गुरूंक शरण वचाती कित्या म्हळ्यार ते आमकां घडयतात आमी बी घडलो तुमी बी घडाना म्हणून संत तुकारामांगेलो अभंग आसा आनी पण घेवया आतां वेळ ना जय जय रघुवीर समर्थ आता आम्ही हक्क आयल्यान ती कने समास 10वं लास्ट दशक 7वं खरें म्हळ्यार 7वं दशकांतून तांकां पूर्ण जे सांगचें आशिल्लें तें तांणी सांगून जालेलें तरी आमचेसले साधकांगेले प्रश्न भरलेले म्हणून तांणी बाकीचे इतले 13 समास आनी बरयले एकूण 20 दशक बरयले जाल्यार हे 7वें दशक थंय आतां तांणी देहांत निरूपण तांणी थंय खरें म्हळ्यार दासबोध एंड केल्लो जाल्यार कड्डेर तांकां दिसलें ना अजुनी साधकांक समज कळ्ळी म्हणून तांणी बाकीच परत बरयले तरी आज हो देहांत निरूपण म्हळ्यार कल्लें आमगेलें हें जागृतींतलें सोप्प नासत आमकां सतत आमी पळयतात न्ही देहांत निरूपण हें शीर्षक समासाचें परमार्थांतूं मनुश्यागेले अंतकाळा मस्त म्हत्व आसना कोणागेले वय की न्ही कोणें गेल्लो म्हळ्यार की आमकां पाप दिसता आनी मुख्य म्हळ्यार कल जाता आमगेल्या मनांत अजुनी समर्थ केन्ना दोन सांगता आसत की दृश्य खरें न्हय प्रेम अगदी हें ना पण तें दृश्य आमकां दिसता फील जाता सगळे पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय सगळ्या दृश्टीने सगळेची दृश्य वय की न्ही
त्यामी ताजे प्रेम वचून वचना ते इतलं खोल बसल्या की ते वचनाची आणि कल दुसरें एक कारण असं की त्या वचना जल्मी ती आमकां सत्य जे असं परब्रह्म म्हळें ब्रह्म म्हळें ताजी कल्पना येवच्या शकना वय की नाही जाल्यार सतत जो आमी संतांग संगत करता ती मस्त श्रवण वाचन करता ती जाल्यार थोडे साधन सुद्दां करता ती तरीकय ह्या सावलींथान भायर येवच्या शकना ते आमी केन्ना भायर येता ती तरी आमगेल मृत्यू वेळार आमकां कळटा जशी जिवंत आसतना आमी न्हिदता ती स्वप्न पळयतात न्हिदांतून आनी जागी जालें की आमकां कळटा हें चुकलेलें आसा म्हणून तशें अष्टावक्र गीत म्हण आसा तातूंत तें सांगिल्लें आसा जाल्यार तशी हें सुद्दां जें घडता आसा तें जागृतींतून स्वप्न आसा जशी आमी टीव्हीचेर सिरियल पळयता ती तांचे सांगात आमी सुख दुःख स्वता उपभोगता ती आमी स्वता तांत कलाकार जाल्वार जाता ती तरी की आमी दूर बैसून टीव्ही पळयतात हांगा तशें न्ही आमी तांतुली पात्र आसा ती ते आमी तांकां कळना की हें एक स्वप्न आसा म्हणून पण तें केन्ना कळटा देहांत जेन्ना येता तेमी हो देहांत निरूपण हो समास आसा देहांत जेन्ना येता त्या वेळार तें कळटा की अरे हें एक स्वप्न आशिल्लें देह सोळ भितर सगळें ना जाता कोण येता आमकां सांगा ती कोणें येना ती तरी आमगें जी आमगे साधन केल्लेलें आसा जें देवान आमकां आपलें म्हण्या आनी आमी केलेलें आसा तें जें येता अंती मती सा गतीक अंताक जे आमगेल माथ्यांत येता न्ही ती गती आमकां मेळटा मरून वतना तरी अंताक देवालें नांव घेतल्यार जाल्लें म्हणून तुमी सांगता मंडळी आयुश्यभर आमी कोणें ऑफिसा वतल्यांनी ऑफिसा कामच केलें जाल्यार इतलें वर्स जायना पळय एक सही करूंक सुद्दां आमी बरोवनच्या वाचूंक कळना कळटा जाल्यार सही करतना वांकडे वांकडे अक्षर येता सिग्नेचर डिफर्स म्हणून चेक परत येतात मस्त म्हणटा तशें जावचें शकता तर आयुष्यभर ज्या हाजी प्रॅक्टीस केली ते सुद्दां जर आमकां लक्षांत येना जरी अगा जे केलेची नाही जे पेरिलेची नाही ते उगवेल कशे समर्थ म्हणटात ताजे खातीर तांणी कल कोरका म्हूण सांगल्या कळ्ळें न्हय तरी आतां पळया हो प्रवास जो आसा आमगेल मनान दृश्यात प्रेम अगदी खोल गेल्या तशी दृश्य खरें न्हय हें म्हूण संत कायम सांगतात जाल तर की आमकां ताजी प्रचिती येना न्ही आमकां अनुभव येना म्हळ खातीर स्वस्वरुपा दर्शन जावंका अशें आमकां आनंद यात्रेंतले मेंबर सांगतली सगळ्यांक दिसता की आमी तें मेळोवंक आत्मज्ञान कोरून घेवंक म्हणून जाल्यार तें इतलें सूक्ष्मच न्ही तरी ते सूक्ष्माचे अनुभव येवच्याक आमगेल मन सुद्दां तितलें सूक्ष्म जावंका न्ही जाल्यार आमगेल कल जाल्यार देह स्थूल आसा आनी दृश्य स्थूल आसा दोळे उगळ की सगळें मुखावेलें सगळें दिसता परांची खानी व्यतृण स्वयंभू परांक पश्यती न अंतरात्म भितर बसला आनी ताजेर भलत्या विचारांचे इतलें ताका गॅस सिलिंडरांत गॅसाक बंद करून दवरवरी आमी त्या आत्म्या गट्टी डब्यां बंद करून दवरल्या आमगे हृदयांतूं ताका भायर पडूंक दिनात आमी तरी ते तागेल इतलें हें आसा की आमगे देह तरी चलयता पण ताका आमी कले हेंची स्कोपच दिना ती तेमी तामगेल मन वाटता तशी भरकट्ट वचुल्या तसले वेळार कल जाता हें जे स्थूलच खरें म्हणजे चिकटलेलें मन आसता न्ही तें संतांग संगतीन तूच राबका आनी सतत साधन करका तरी आमगेल मन सूक्ष्म जाता हांगा हें सांगता संत तुकाराम आमी बी घडलो तुमी बी घडाना हाजे परिसाच्या संगे लोह बी घडला सुवर्ण झाला तशी नदीच्या संगे सागराच्या संगे नदी बी घडली सागराची झाली तर सद्गुरूंच्या संगे शिष्य बी घडला गुरु रूप झाला कळलं न्हय असं सगळें आणि विठ्ठलाच्या संगे तुका बी घडला विठ्ठलची झाला हें तांगेल जें आसा तांत घडची म्हळ्यार कल्लें आनी घडयतल कोण तरी सद्गुरू गेल संगती आमकां घडयता सद्गुरू तत्व आमकां घडयता तांगेल देह न्हय पण तांगेल देह सुद्दां इतलें पवित्र आसता कळ्ळें म्हळ्यार कायम पवित्र मन तांगेलें आनी अशी सूक्ष्मान तूंच वावरतात तेमी तांगेल देहांत केन्नाय गोमटोवचें जाता देहाचो अंत जाल्यार तर के आमकां पळया आमकां ताजें हें ना म्हळ्यार कोणाक कल दिसता मरचे वेळार कशी मरण आयलें
ह्यो अशी पट्टकन पडलो आनी गेल्लो बा म्हण बरें मरण आयलें नाल्यार तिवे कितले गो पाप तिगेले कश्ट काळ गो मस्त गेल्लेली सुटली म्हण तशी न्हय तें गेल्लेली सुटली म्हण न्हय ताच जर तूं तिका गती सद्गती मेळ्ळी अशी न्हय की जी एकदम कोण मरता कले करनासतना तर तिका त्या वेळा विचार केले असतात हें पळोवंक एकलो मनुष्य केन्नाय देवाल नांव घेनाशिल्लो मस्त श्रीमंत आशिल्लो ताका बायल एकदम देवभक्त तरी तो मोरू पडलो हाजेर अगदी त्या वेळा वैद्यणी त्या काळांत ते गांवांतून तरी आत्ता मरती घडी तसल्यांक न्ही हांतरुणान न्हिदाय नाशिल्ली तो एक हांतरुण घालून थंय न्हिदायलेलें तर तांणी उलयले आयकूं येनाशिल्लें ताका वट अशी अशी हालचाल बायलेने कान घालतालो तोंडा लागीं तर ताका सम उलोवचें वा वा के म्हणटालो तर तिणें म्हणलें अरे वा ती खुशी जाली अशी देवाल नांव घेत आनी तिका दिसलें वासुदेवाय केशवाय म्हणटा म्हण कळ्ळें कडे कशकी चमत्कार जालो बा आनी तो बरो जालो तिका दिसलो वा देवान नांव घेतलें अंत काळांत आनी तो बरो जालो पळय म्हण बरो जावचे भितर तिका पयलें तुका हांव केन्ना धोन सांगतालो म्हाका समज उलोवचें जायनाशिल्लें थंय आंगण म्हाका दिसतालें आंगणान पळय तें वासरू हें सायणी खातस म्हण केरचुणी खातस म्हण वासरू केरचुणी खातस तें पळय तुका कळना म्हण तिका फायर केलें म्हळ्यार असली ती मनस्थिती कोणाला बिगड समच जायना पळय ते कलमीत जायना तरी केन्नाय हेंची करनी पूर्व तयारी करनी मरणाची सुद्दां पूर्व तयारी करता लागता कळ्ळें आतां तो आमी हें पळोवया समास 10वा देहांत निरूपण मिथ्या तेची जाले सत्य सत्य तेची जाले असत्य माया विभ्रमाचे कृत्य ऐसे असे पाहता म्हळ्यार आमगेल मनाचे हे दृश्य विश्वास इतलं पगड बसला की खरें नापतिले हे मिथ्या म्हणत की त्यांची खर दिसता आणि खर असे सूक्ष्म जे आत्मतत्वच खंय असं म्हळें तें दिसता बाय पहिले जें दिसता ताच सांगात आमी डील करता म्हण अशें मस्तणाल मत आसता तो कल खातीर की आमगेलो हो देहय मायेचो आणि दृश्य स्वरूपय मायेचें ते मायेचो पगड आमगेलो विचार अशी नीती आमकां तेच जाता तसले वेळार सत्संगांत राबून विचार करता म्हळ्यार आमगेलें मन ते संत मार्गार हाडटात आणि सत्संग नुसतं संतांग संग जर आयच्या वेळा मेळ्ळी तर आमी कल करता नामाची संगत धरता नामस्मरण गुरु नाम घेत राबका ते हाज्यवारी काम करता कैलास जीवन म्हणून एक वखद असं भाजलें कापलें लासलें कसलें जालें जावो खरजुलें आनी कलें जालें पोट्टान थंय घेवचें जाता तें उदक घालून थंडी गरमीन कसले त्रास जालो इवन कोणाक पायल्सा त्रास जालो तावळ सुद्दां तांचेर इट वर्क्स तर तसले हे सब दुखों की एक दवा खे तशी संत गुरु नाम हे जे आसा संतान दिलें नाम हे सब दुखों की एक दवा आसा ते आमगेल मन घडयता आमगेल कश्ट दूर करता आमकां भगवंतागेल आवडी लायता आमकां लिफ्टय दिता आमगेल गती वाडयता वेग वाडयता आमगेल प्रगती वाडयता सगळे दृश्टीने आमगेल मन शांत दवरता आणि परमेश्वराक इतली आवड लागता की ते नामाची अशी रोटेट जाता एक हें येता सेंट्रीफ्युगल फोर्स म्हणटात न्ही तशी येता आमी फॉरेनांत एक कडेन पळयल्या ते अशी चक्रशे फिरता आसता वचून थंय प्रत्येक जाण राबता थंय एक हें आशिल्लें एडवेंचर लँड खंय थंय वचून राबले मी हँडल धरल्यार ते हँडल अशी घालता कळ्ळें आनी ते फिरता 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 इतलो गर फिरता तावळी आमी मोबायल आसता ती आमी फिरू जाता जाल्यार एक काळ अशें ते फिरलेल की आमी गच्च जातात आणि पांया म्हण आमी खंय राबील आसतात न्ही ती जमीन काण घेतात ते जमीन काण घेतात दुसरी कल्ले आसना आमी राबील आसनात कल्याचेर पण तरीही आमी खिच्चून पडटा ती ताका ताजी वॉलाक आमी खिच्चून पडटात कलमिती तर सेंट्रीफ्युगल फोर्स तशी ते नाम घेतलें न्ही तरी अंत काळांतू आमकां कल्ले आमगेल बुडच वता आमगेल देहाची वता जाल्यार तें नाम इट वर्क्स लायक सेंट्रीफ्युगल फोर्स आणि तें आमकां ताजे आवर्तनाने पार व्हरता भवसागराच पार व्हरता तें
ते सत्संग तवे सत्संगूची आणि गुरु नाम असल्या तरी आणि जास्ती केल्यामुळे चांगली शक्ती असता ती वागून आमकां शिकयतात कशी गेलपंत आमी सांगले साधकान कशी वागका हें ते तावळी साधकांनी प्रार्थना कशी केली समर्थांनी ती आमी नित्य वाचील तर पुरो आमकांय ती प्रार्थना बायपाट जाता आणि सतत आमकां दिसता रे भई समर्थ सांगता ती आमी ह्या अवस्थेन ताणून गेलेली जाल्यार आतां आमकां मेळ्ळें न्हय तशीच तुमकांय सगळें मेळटलें बाळांनो धैर्य धरा ती म्हण आनी बोट्टा दोन आमकां चलयता ती तर ही पूर्व तयारी मोरचे पयलेची आता हें पळया ती मिथ्यातेची सत्य झाले सत्यतेची झाले असत्य माया विभ्रमाचे कृत्य ऐसे असे पाहता तेमी आमकां जे सत्य आसा तें असत्य दिसता सत्य कळाया कारणे बोलिली नाना निरूपणे तरी उठेना धरणे असत्याचे असत्य अंतरी बिंबले न सांगता ते दृढ झाले सत्य असो न हारपले जेथील तेथे श्रीराम सत्य असून सुद्दां दिसना हरयले खंयकी तशी आणि असत्य असत्य म्हणून कळता हे मिथ्या असं हा नाश जावचो सगळं कळता मिथ्या म्हळ्यार ना म्हणणे आत्ताच आनी घडीन आसचें ना आनी तें केन्ना ना जाता म्हणून सुद्दांय कळना आमी सुद्दां आत्मविश्वास घेतस मुखार श्वास घेवच्या जायना रामम वद दिने दिने को विश्वास प्रतिश्वासम सविश्वासम रामम वद दिने दिने को विश्वास पुनश्वास आगमिष्यति मानवा जय जय रघुवीर समर्थ संत सांगता ती मुखार श्वास तुमकां घेवच्या जातले की ना तुमकां गोत्त स्वय ना न्हय तेमी ती प्रत्येक श्वासाक राम 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 म्हणा ती राम नाम घेया ती राम राम वद गे सखी जिवे राघवा विण तुझे यश नो हे तशें तुका यश जाय जाल्यार रामाल नाव घे ती असत्य अंतरी बिंबले न सांगता ते दृढ झाले सत्य असो न हारपले जेथील तेथे श्रीराम वेदशास्त्रे पुराणे सांगती सत्याचा निश्चय करीती तरीही न ये आत्मप्रचिती सत्य स्वरूप वेदशास्त्र पुराण तावळे हांत सांगिल वारी पंचतत्व खंय पंचीकरण आणि सगळे म्हळ्यार शास्त्र पुराण हे सगळे मस्त कलकल सांगता ती ताजो हें सत्य सार खंयचें असार खंयचें पळया ती म्हण विवरण कोण कोण सांगता ती संत सुद्दां सांगता ती बळ आमगेले विश्वास कमी पडता आमगे श्रद्ध कमी पडता आमी संतांचेर जर पूर्ण विश्वास दवरले तर आमी मुक्तच आसती आमकां मुक्त कोणें करचें ना आमी मुक्त आत्माच आसती जाल्यार आमी स्वताक बांदून घेतल्या ते मागशे एक हावेली उंटागल काणी सांगिल्ली न्ही एकलो दोन उंट घेवन येता आनी ताका एक राज्य आसा तर रात्री जायना पळय तो उंटवालो माहूत जो आसता तो ते झाडाक बांदूक पळयता दोग जाणांकय कळ्ळें जालें आयकुया नवें दोग जाणांकय झाडाक बांदूक पळयता तर एकल्याक बांदून जाल की ताका दोरी खर्चली कळ्ळें जालें कलेना म्यूट केलं हांवें हां दोरी खर्चली तागली एक उंटा बांदून दुसरी उंटा बांदच्या दोरीच ना आतां हांवें धांवन वचल्यार म्हणटा काळजी न्हीद पडना तर बाजूक एक साधू बशिलो आनी एक झाडां मुळाक ताणें ताका पयलें हांगा हांव सांग तुका युक्ती म्हण ताका घेवन वच आनी त्या झाडा लागीं हक्क कशी बांदली न्ही तशीची तूं हातान दोरी धरलेली वारी ताका सुटलूच फिर झाडां सुटलूची आनी ताका बांदलें म्हूण अशी घट्टी गांठी घालवार करी तरी तो उंट खंय वचना जाल्यार म्हळ्यार तागल मन कंडिशन जाता की आपणाक बांदल्या म्हूण तेमी तो खंय धांवन वचूंक शकना तशें केलें आनी हो आराम न्हिदलो विश्वास कोणाचेर दवरलो त्या साधूचेर श्रद्धा आनी न्हिदलो आराम उठावन पळयल्यार खरेंची दोनी उंट थंयची तर हान्ने ते कोणाक खरें बांदलें न्ही ताका दोरी सोडली तो सट्ट करून उठावन राबलो आनी दुसऱ्याक बांदिल्लें न्ही ताका कल्याक ताका सोडूंच कल्या बांदनीच आपणें ताका कल्याक सोडूंचें म्हूण ताका दोरी सोडूंच एक्शन कर न्ही तो बसला ताका दिसलें ताका बांदिल आस म्हूण तो वाट पळयता हो केन्ना सोडयतलो म्हूण तरी उठ्ठा उठ्ठा तुका बांदनी कोणें उठ्ठा तुका दोरी बांदनी मा उठ्ठा वच्चस म्हूण म्हणटर की तो उठायना परत ते साधून आपयलें ताणें सांगलें की तूं बांदील एक्शन केलें पळय आतां उपराटी फिर आनी ताका सोडयलें एक्शन करीन कडे तो उठायलो आनी तो उंट वचलो तशी आमगेली गत जाय आमकां कोणें बांदनी
आम्ही बद्ध सती ह्या कल्पनेतूच आम्ही स्वतःक बांधून घेतल्या, कोणे बांधून. पण आत्तकल जाल्या ते अशी विवरण करून हें करून सांगतात म्हळ्यार ते उपराट फिर न्हू आमगेले दोर सोडेल वारे एक्शन करतात संत लोक. म्हळ्यार आमकां कशी पूण कोण पडतो म्हण आनी आमकां तूं आतां मुक्त जाल्लो म्हण तांणी मुक्त जाल्लो म्हण सांगलें म्हूण आमी मुक्त जायनात. आमी मुक्तच आसत, मुक्तच आसत. हें जर पक्के मनान केलें न्ही इतलो विश्वास आसता की ताणें म्हळें तूं मुक्त असो भय अहम ब्रह्मास्मी मुक्तच हांव. जेन्ना हे शंकराचे आद्य शंकराचार्य बसुले ते कृष्णाचार्य की कोण केशी तांगेले तर थंय गुहेन तूं तांगेले गुरू बशिले आनी तांणी तांकां विचारलें हां कस्तोन तूं कोण म्हूण. तर हांणी म्हळें अहम ब्रह्मास्मी, अहम ब्रह्मास्मी त्या वेळार म्हणलें आनी तांणी ताका भितर घेतलें. म्हळ्यार अशी की तांकां ताची जाणीव अशी स्वताकच जाणीव आशिल्ली आमी मुक्त सती जाल्यार आमी मुक्त सती जाणीव आमकां ना म्हणून ताका कोणाक ती जाणीव जाता तांकां रियलायज्ड सोल म्हणटात. रियलायज सोल म्हणटात. तशें वेदशास्त्रे पुराणे सांगती सत्याचा निश्चय करीती तरीही न ये आत्मप्रचिती सत्य स्वरूप. सत्य असोन आच्छादले मिथ्या नसोन सत्य झाले ऐसे विपरीत वर्तले देखत देखता. श्रीराम ऐसी मायेची करणी कळो आली तत्क्षणी संत संगे निरूपणी विचार घेता. मागा झाले निरूपण देखिले आपणासी आपण तेणे बाणली खूण परमार्थाची. मागा केन्ना पहिलेच समासान तांणी श्रवण निरूपण केल्लें. अध्यात्म ग्रंथ श्रवण करका कान करिगा सर्वांगा पण श्रवण करका आणि एक मनाने आणि विश्वास दवरून फक्त ते आमचे खातीर सांगता सती म्हणून आणि तांणी सांगील तशी प्रत्येक वाक्य ते आमी हें करका अशें तांणी सांगल्या. आतां तांणी कशें करका गुरुंगल पूज कशें करका ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती. पूज म्हळ्यार ध्यान आणि एक्चुअल पूजन अर्चन आणि मनन चिंतन मनन आणि मोक्ष गुरुर कृप घेवंक तें केल्यार मात्र गुरुर कृप जाता. तर ते गुरुगीतेंत आयल्या ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम आणि कलें की मोक्ष मूलम गुरोर कृपा. आता गुरुगल जी मूर्ती आस कल तरी मूर्ती लागता ना सगूण मूर्ती असल्यार बरें ना जाल्यार हें जे तांगेलें आनी तूं समर्थ जे बैसून आमकां सांगता ती ताच जे आमगेले मनान समर्थ तांगेले एक प्रतिमा तयार जाता किंवा एक तांगेले फोटो ते पळोवन ताचे ध्यान करता आमी आणि ध्यान करून ते सांगताच ती ह्या भावाने आयकूंक आणि पूजा मूलम गुरोर पदम तांगेले पावलांचे हें करका कले पूज करका पावलांची पूज करका. कळ्ळें तांणी अनुष्ठान आनी कोण आमी पादपूज कल खातीर करतात ताका वैज्ञानीक कारण आसा. पांयाचीच पूज केल्या करता ती खडावांचीच पूज केल्या करता ती. तरी जे तांगेले ते चार्ज जाता अध्यात्मिक ज्ञान तें सगळें तांतूं साठयलें आसते म्हणून बहुतेक करून संत महंत लाकडा खडाव घालतात. कळ्ळें म्हळ्यार इट इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाजाल्यार अर्थिंग जाता. म्हणून आमी सुद्दां अनुष्ठान करतना आसन घेवन ताजेर बसका पांया मुळान सुद्दां जमनीचेर पांय दवरनाय कल्पणे आसनच का अशें म्हणटात. त्या आसनाची पूज करका आनी मंत्र म्हणून ताका शुद्ध करका शुद्ध करून बसका अशें सगळें आसा. तशी ते ध्यान मूलम गुरोर मूर्ती पूजा मूलम गुरोर पदम. आतां पाऊल म्हळ्यार अशी जावंका की पाद्य पुजेस्तव तबक भरियले फळा फुलांनी सुबक सजविले चरण स्वामींचे पाहू जाता हृदयी मम उमटली पाऊले परिज्ञान माऊली परिज्ञान गुरु माऊली. तशी ते हृदयांत उमटकात ती पावल. आरती करतना भायर आमी आरती करता ती जाल्यार भितर ते गुरु पावलांची आमी आरती करता ती अशी समजून आमी आरती करका. कळ्ळें न्हय. तशें संत एकनाथांनी सुद्दां निविद्याचे तांगेलें हें आसा ती आतां सगळें म्हणूंक वेळ ना. तशी पूजा मूलम गुरोर पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम तांगेल एक एक शब्द अशी थुंकी झेलची म्हणटात. म्हळ्यार आमी सायबागाल थुंकी झेलता ती तांणी म्हणलेलें आमी व्हयजी व्हयजी म्हणटात.
हा होय होय महाराज होय महाराज होय महाराज म्हण ताजे ते अर्थ कळ सुद्धा म्हणा कल्ले म्हणतात की होय महाराज म्हणतात ताजो सुद्धा एक जोक असं सांगतो तुमका एक गांवांत तूं एक एकल्यान बायले गेले हँडल बायपास जाले गांवचे लोक तांगेल भास नव्हे अवो भटजी महाराज आमच्यासाठी गाराण घाला काय घाला आमचे बाय गेल्या वर्षी पास झाली नाही बायपास झाली म्हणून कळलं नाही आमची बायपास झाली तर त्याच्यासाठी गाराण घाला वय महाराजा म्हणाले त्यांनी सांगल्या अहो चांगलं त्या देवीगल नाव घेतलंय हा ह्यांची बायपास झाली हा अशीच प्रत्येक वर्षी त्यांची बायपास होऊ दे बरं काम अशी म्हणजे अर्थ कळ नसताना अस सगळे घोटाळो स्वाम्यान मळवरी तशी जाता म्हणत स्वाम्यान सांगील एक विंगडच वाक्य आम्ही अर्थ एक विंगड घेता ती तशी नाही आकलन जाऊन का जाल्यार मन सम थाऱ्यारच का एकाग्रच का आणि त्यांत भलते विचार असू नये विचार कमीत कमी त्या कश करचे लास्ट टाइम सांगल्या परत आणि केन्ना पण सांगता आज नका तरी ते जे तांगेल प्रत्येक वाक्य अशी झेल का आणि त्या चिंतन मनन करका आणि चिंतन मनन कोरून ताजी निधिध्यासन करका स्वाम्यान कल सांगले करतल एक नोट पॅड कले पण घेऊन बैसून एक शब्द बरोवन घे कल सांगले ताजे तो शब्द म्हण की शब्द मित्र म्हणतात ताका अभ्यास कश करका म्हणटा जे कोण की हें घेतिले सेमिनार चेडवांगेल अभ्यास तांकां कशें लक्षांत दवरका म्हण तरी आयकत आनी स्कुलान तूं एक शब्द जरी बरोवन घेतलो न्ही त्या नंतर घार वचून की तो शब्द पळय की आमी पुढे जाता कल सांगिल्लें म्हण कड्डे तो पॉयंट डेव्हलप करचो ताजेर चिंतन मनन करचें त्या प्रमाण आचरण करचें हें कल्लें मंत्र मननेन त्रायती इति मंत्र गुरु नाम म्हणल्यार मात्र मंत्र नाही तरी त्या गुरु नाम तशी जर घेतलें चिंतन मनन संवाद साधून त्या नामी लागी त्या परमेश्वरा लागी त्या गुरु नामातले गुरु लागी संवाद साधून आपलेपणाने प्रेमाने जप करचें म्हळ्यार जपचें सन्न चेड्याक अर्भकाक आमी कशी जपतात न्ही ह्यो पोण न्ही मान निर्ड न्ही तागेली मान सम दवरका तशी त्या मंत्राचे उच्चार आचार विचार सगळे तांगेले तशी आमी जप का म्हणतात जप का म्हळ्यार मेरू म्हणयो असं 10 माळ केल्यो 15 माळ केल्यो अशें नाही एक शब्द अशी येवका आमगेल अंतःकरणांतल्यान येवका आणि ते प्रेम उक्कून येवका त्या गुरुंगल बद्दल दोळ्यांतल्यान अश्रू येवका ती तावळी ते मंत्र मूल जाता मंत्र जगतो आणि मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम एक वाक्य मंत्र सो आमी चिंतन मनन करका आणि तावळी तशी सगळे केल्यार मोक्ष मेळटा मोक्ष मूलम गुरोर कृपा तावळी सद्गुरूंगेल आमचेरी खरी कृप जाता सद्गुरूंगेल कृप जाता तशी आत्ता हांगतानी सांगलें ताजे खातीर कल करका मागा जाले निरूपण आमी सम आयकलें तशीच केलें गुरुगीतेन सांगिल प्रमाणे देखिले आपणासी आपण तेणे बाणली खूण परमार्थाची तेणे समाधान झाले चित्त चैतनी मिळाले निज स्वरूपे ओळखिले निज वस्तूसी कळलें आत्ता थाय सांगिल्या परमार्थाने साधकाक आत्मज्ञान जाल्लें समजा धन चला ती प्रिज्यूम की जाल्लें हरकत ना तरी जीव परमात्म्या स्वरूपाल्या तदाकार जाल नंतर साधकाल चित्त कशें जावंका जालें की ना कसले नॉर्म्स कसलें चैतन्य भोर नासता तो आनंदी जाता अत्यंत समाधान जे कल्ल्याचेर अवलंबून आसना तसलें समाधान मेळटा कोणें आयलें गेल्लें म्हळ्यार मात समाधान न्ही कायम समाधान कायम आनंद आणि देह कशें आसता प्रारब्धा गती प्रमाणे देहाकय आनंदांत असले देह सांगू जायना कोण सुखी असता हेल्दी असता कोणाकले रोग जाता ती कोणाकले जाता तरी तसले वेळारी तागल देहच न्ही पण चैतन्यमय जागल मन जाल्यार चित्त जाल्यार तो अत्यंत समाधानशील तागल देह हो प्रारब्धागती प्रमाणे जगता तो मनुष्य कळ्ळें तातूंच तागल केन्ना ना केन्ना पूण अंतकाल येता एक फंता बेगी येता
तो कशी अंतकाल येवंका केन्ना येवंका खंय येवंका हे सगळे तागल प्रारब्ध ठरयता प्रारब्धाचेर आसता जाल तरके कशी तागल मृत्यू आयली तरके त्या मनशागल मरतना सुद्धा अभंग समाधान आसता भंग नासतें कायम टिकचे तशी तांणी सांगल्या निज वस्तुशी श्रीराम प्रारब्धी टाकिला देहो बोधे फिटला संदेहो म्हळ्यार गुरुंगल बोध ताका तना मनात भिनलेलो आसता तशी हे कले मंत्रमूलम गुरोर वाक्यम बोध केलेलो मनन चिंतन मनन करून ताका संदेह कल्ले शंकाची वर्णात ताका इतलं गाढ श्रद्धा गुरूंचेर आता पडो अथवा राहो मिथ्या कळीवर हे ताका पूर्ण पटलेलं आसता की शरीर हे मिथ्य असं केन्ना कोणी पडचेंच असं सिक्क जावचेंच असं तांकां जाय जाल्यार ते म्हाका बरें करतले आतां हांवें मदीं सिक्क जालें देवान बरें केलें आयली परत आतां केन्ना परत पडटलें हें म्हाका गोतना जाल्यार जितले दिवस आमी आसता ती प्रेमाने सत्संगान तूच राबका आनी सतत तांगे चिंतन मनन करका ज्ञानियांचे जे शरीर ते मिथ्यत्वे निर्विकार ज्ञानी लोकांक शरीर असणे निर्विकार असता कले म्हळ्यार देह मिथ्य आसा हें तांकां पटलेले मात्र न्ही भिडलेले पटेल म्हणून नावाचे गुजराती लोक असतात ते पटेल जाल्यार भिडे नाही तशी नाही भिडत सुद्धा जेथे पडे तेची सार पुण्यभूमी असलं देह खंय पडत की तीच पुण्यभूमी सद्गुरू कितले म्हणतात परिज्ञानाश्रम स्वाम्यांगेर देह गेलो जाल्यार कल जालें देहान सुद्दां तांकां थंय ते संजीवन समाधी आसत जाल्यार ते देहान येवन कोणाक मदत करना ती उलट तांगेल जे तेज आस तांगेल जे हे आसा तांगेल व्यापक जाल तांगेल कर्मभूमी फक्त कारलांतूच आशिल्ली पयलें किंवा शिराल येणे आशिल्ली आतां तशें न्ही तांक सगळे इतले व्यापक जाल ते सगळे विश्वान फिरू शकतात खंय वचून मदत करू शकतात इतले व्यापक जाल तांगेले तशी ते पुण्यभूमी ते खंय पडतात तीच पुण्यभूमी त्या खंयची ती मरतात की देह दवरतात ती पुण्यतिथी जाता साधू दर्शने पावन तीर्थ पुरती त्यांचे मनोरथ साधू न येता जिणे व्यर्थ तया पुण्य क्षेत्राचे श्रीराम पुण्य नदीचे जे तीर तेथे पडावे शरीर हा इतर जनांचा विचार साधू हा नित्य मुक्त श्रीराम पुण्य नदीचे जे तीर गंगे कांठारी असका उत्तरायण ते उत्तम दक्षिणायन ते अधम हा संदेही वसे भ्रम साधू तो निसंदेह शुक्ल पक्ष उत्तरायण गृही दीप दिवा मरण अंती रहावे स्मरण गती कारणे कल खातीर आयुष्य मुळी धान्याची नाही पेरिले ते उगवेल कैसे जरी केले ईश्वर भजन तरीच होई जे पावन जैसे व्यवहारता धन राशी माथा लाभे म्हळ्यार धन कॅश हाडून कपाटान दवरले ताचेर व्याज मेळना तशी आम्ही ईश्वर भजन करत असल्यार मात्र राशी जाता पुण्याची आणि ती कड्डेर मरचे वेळार ती कामां येता इधल्या विण पाविजे ना आम्ही खंय तर दिल्ले शिवाय आमकां मेळना केन्नाय आमी आनंद वांटका तरी मात्र आमकां आनंद मेळटा पेरल्या विण उगवेना ऐसे हे वाक्य जना ठाऊकेचे आहे न करिता सेवेच्या व्यापारा स्वामी समळे कोठे मुशारा तैसे अंती अभक्त नरा स्वहित ना घडे अंतांतू जे अभक्त असता ती तांगा स्वहित आपोआप जायना चिता नाही भगवत भक्ती मेल्या कैची होईल मुक्ती असो जे जे जैसे करीती ते ते पावती तैसे एवं न करिता भगवत भजन अंती न विजय पावन जरी आले बरे मरण तरी भक्ती विण अधोगती बरे मरण आयले म्हणून दिसता मातशी पडलो आनी गेल्लो कसलो त्रास जायना गेली कळणी सुद्दां जाल्यार जर अंती तांणी केन्नाय देवाल नांवां केली तरी तांकां म्हळ्यार सद्गती मेळटाची म्हणून सांगू जायना कडे आरआयपी म्हणका लागता सद्गती खातीर प्रार्थना करपा लागता जाल्यार जे कायम देवाल नांवांत आसता तांकां भंयाची ना परमेश्वर येता आमगेलो गुरू येता हाता दोन बोल कर म्हणून साधूने आपुले जीत असताच सार्थक केले शरीर कारणी लागले धन्य त्याच
जे का जीवनमुक्त ज्ञानी त्यांचे शरीर पडो राणी अथवा पडो स्मशानी तरी धन्य झाले. श्रीराम सांगा मी आता राबया इथे मला वेळ झाला. मुखाल पंत हेंच घेऊया आम्ही परत आजी सॉरी त्याची ते हें जाले ना जाल्यार कळलं ना तुमका. तर ताजी खातीर आमी सगळे मेळ का म्हण खातीर समर्थ सांगता ती कसले काळजी करू नाका ती जाल्यार तुम्ही गुरु नाम सोड नाका ती आणि श्रवण भक्ती सोड नाका ती. श्रवण भक्ती आमकां आत्मनिवेदनाला ते भरता आणि ताका पेट्रोल म्हळ्यार नामस्मरण. इंधन लागते गाडी चलच्याक आमगे मन शुद्ध करच्याक मन वेगान मुखार वचच्याक आमकां इंधन लागता. त्या इंधन म्हळ्यार आमगेले नामस्मरण. त्या सतत आम्ही नाम घेता राबया आणि आमगे समर्थ आसा तिची आमचे खातीर प्रार्थना करूक. ते सतत प्रार्थना करतात आमचे खातीर म्हणून आमगे इतकी बर चल्ल्या. त्या ती प्रार्थना आम्ही परत रिपीट करूया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे आरंभिली पोकरी दयाळा कल्याण करी. दास म्हणे आम्ही केले पावल दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया कल्याण करी. हे कीर्तन पुष्प फूल ना फुलाची पाकळी मध्ये बंद पडले जालसारखे होड ना ते परमेश्वराने ताक जाय तशी घडोवन हाडले समर्थांनी. आम्ही आदरान येते तांगेल्या चरणांचेर भाव घ्यावे विवरण विवेचन पुष्प आणि म्हणूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.